कीर्तन 5 वाक्य 3. सर्वेस्परा, सकाळच्या वेळार तू मुजो ताळो आयकताय. सकाळच्या वेळार मुजी विनंती तुजे मुखार दवरता आणि तुजेर मुजी नदर लावन रावता अशें म्हणटा तर. कीर्तन 9 वाक्य 14. सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दोशी कर आणि आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतले हांव म्हणटा. कित्याक सकाळींचो देवाचे कृपेचो वेळ म्हणून कीर्तनगार चिंता. आयचे सुवार्तेंती सकाळींच्या वेळार जेजूच्या शिसांक, बुडतेल्यांक, वाऱ्या वादळाक बली जाल्ल्यांक आनी भियेल्ल्यांक जेजू मुखांत्र आनी जेजू थंय देवाची महिमा व्यक्त जाता. तेच परी कीर्तनगार 70 आणि 7 वाक्य 16 तावन 20 हातून सर्वेस्पराक अशें उद्गारता. दर्यांतल्यान आसलो तुजो मार्ग, उदकाच्या राशींतल्यान आसली तुजी वाट, तरी तुजी पावलां दिसली ना. मोइजेच्या आनी आरोनाच्या हातान शेळयांच्या हिंडा परी तुवें तुजे परजेक वाट दाखयली. उदकाचेर चलतलो जेजू आनी त्याच उदकाचेर चलोवंक आशिल्ल्या पूण बुडोवंक लागल्ल्या पेद्रूक हात दिवन उखलता. भियेल्ल्या शिसांक धैर्यान भरता. कीर्तनगाराची उतरां जेजू थंय खरी जातात. देखूनच दोनी आसले. जेजून पेद्रूक घेवन दोनींत रिगताना जोगतेपणी उद्गारले म्हणून निजाकी देवाचो पूत तूं.